अपघाता उपरांत ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काढली, पूण पुलिसांनी फाटलाव करून ट्रक चालकाक धरलो. आज 3 सुमार गोई पार्वतीवाडा हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जावन ह्या फॅटल एक्सिडेंटान नितीन वैकुंठ गावडे हो रावपी मडकय एज 32 इयर्स हेका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. हाजी गाडी जी आहा ही कंटेनराच्या पोना आयली आनी हे बोरये पार्वतीवाडा हांगासर हो इन्सिडेंट जालो. ह्याच वाठारान कंटेनर जो आहा तो तेका आजून पळोवंक वतालो, तेका लोकांनी धरलो आनी पोलिसांनी त्या ड्रायव्हर जो आहा तेका डिटेन केल्लो आसा आनी फुडली चौकशी आहा ते फोंडा पुलीसनी चालू केल्ली आसा. ह्या एक्सिडेंटान जवळ जवळ वरभर बोरये ट्राफीक जे आहा ब्लॉक जालें आनी खंय तरी एक्सिडेंट सगळो पंचनामा करतकूर मागीर गाडयो सोडल्या उपरांत मागीर जे ट्राफीक आहा ते सुरळीतपणान वचपाक लागलें. मजगतीं म्हावळिंगे दिवचले एका घरात वायरिंग करतना शॉक लागून लामगांवच्या तरणाट्याक मरण आयलें. अक्षत नायक अशें मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव. नमस्कार. लामगांव हांगातलो 20 वर्साचो भुरगो शॉक लागून ताका मरण आयलें. सविस्तर म्हायती आमकां अशी मेळटा की लामगांव हांगातलो अक्षत राजेश नायक 20 वर्साचो चलो ताका म्हावळिंगे हांगासर काम करतना शॉक लागून आनी त्या शॉक लागल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलांत हाडटनाच ताका मरण आयलें. अक्षत जो आसा तो बिचोलीच्या ITI हांगासर शिकतालो आनी त्या दिसून तो सायड बाय सायड खंय काम करतालो, कोणा वांगडा कॉन्टेक्टाक वयतालो. ह्या हितून अशें आमकां पोस्टमॉर्टमांत गजाल अशी आयली की जेन्ना विजेचो धक्को लागलो त्या धक्क्यान तेज्या शरिराचे काही अवयव आहा त्या अवयवाच्या निकामी जाले आनी त्याच हितून तेचें मरण आयलें अशें पोस्टमॉर्टमांत सद्या आयल्या. तरी सुद्दां बिचोलचे पोलीस PI विजय राणे हे सद्या ह्या बाबतींत तपास करीता.